काल राती फोंड्या एक गवरेडो सुशेगाद चलतना दिश्टी पडलो आनी ताचे उपरांत सोशल मिडियाचेर बोवाळ सुरू जालो। एके वटेन हो गवरेडो फोंड्या चलता आनी दुसरे वटेन लोक गाडयांनी ताचो फाटलाग करून फोटो काडटा अशें चित्र आशिल्लें। कांय जाणांनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक फोन करून म्हायती दिली। मागे गव्याक शांतीनगरांतल्यान बेतोड्या रानांत धांवणयलो। आतां हो गवो आयलो कसो? डेप्युटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ गोवा डिव्हिजनचे जिस वार्की हांच्या म्हणण्या प्रमाण सध्या राष्ट्रीय महामार्गाचें काम सुरू आशिल्ल्या कारणान गवेरेड्यांचेर नॅचरल मुव्हिंग कॉरिडॉर्साक डिस्टर्बन्स जाता। हाका लागून ते भटकून शारांनी पावता। लोकांनी तांचे फाटल्यान वचून व्हिडिओ काडप हें धोक्याचें आसूं शकता अशें तांणी सांगलें। दुसरे वटेन पर्यावरण मोगी आनी खांडेपारचे रावपी संदीप पारकार म्हणटा रानां डिनोटिफाय करून ते बांदकामांक परवानगी दिल्ल्या कारणान ह्यो गजाली घडटा। काल प्रभुनगरान जे बायसन दिश्टी पडले तेजेर तुमचें कितें मत? पळय मेन म्हणजे कितें जाणा, एक म्हणजे जशें आमचे DCF सरान सांगलेलें आसा की रातचे हायवेचें काम चालू आसा आनी तेंचो कॉरिडॉराचो डिस्टर्ब जाल्लो आसा। हें एक वन ऑफ द रिजन हांव एग्री करता। पण सेकंड रिजन कितें आसा, कुट्टी बेतोडा ह्या जाग्यार जे दोंगराळ भाग आशिल्लो आनी जो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून नोटिफाय जाल्लो, आतां पळय जाल्यार तितूंतले काही जे सर्वे नंबर आहा पळय न्ही ते डिलीट केल्ले आसा। सर्वे नंबर 14 आसा जो प्रायवेट फॉरेस्टान काडलेलो आसा, 156 काडलेलो आसा, 193 आसा। हे जे आहा पळय हो जागो तेंचो बायसन्स आनी एनिमल कॉरिडॉरचो ग्रेजिंग ग्रावंड तेंचो ते प्रायवेट फॉरेस्ट काडलेले आसा। एक्चुअली NGTन केस चालू आसा, पण तरी आसतना ते थोडे नंबर डिलीट जाल्ले आसा भितरले काही नंबर, आनी थंय आतां इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आहा पळय न्ही ते मोठ्या प्रमाणात जाल्लेले आसा। सामकें मोठ्या प्रमाणात हिल कटींग करून घरा बांदप चालू आसा, कळ्ळें न्ही। सो हे जितले पर्यंत थांबना पळय न्ही ते डिस्टर्ब जाला तेंचो जो कॉरिडॉर आहा पळय न्ही तेंचो ग्रेजिंग ग्रावंड आहा पळय न्ही तोच काबार जाल्लो आसा। 10-10, 5-5, 8-8 मिटराचे हिल कटींग करून थंय इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा बेतोड्या। कितें हें जर अशें चालूच उरलेलें न्ही जाल्यार एक दीस येतले की तांकां सिटीनूच येवचें पडटलें, कित्याक जंगल एरिया म्हणजे उरची ना। तुमी बेतोड्या जर बायपास जालो पळय न्ही, पयलींचो बेतोडा बायपास पळया आनी आतांचो बायपास जाला पळय न्ही, आफ्टर बायपास जाला तो पळया। सगळे कडेन कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन मोठ्या प्रमाणात जाल्लां। मोठे मोठे प्रायवेट फॉरेस्ट सर्वे नंबर जे नोटिफाय जाल्ले ते सगळे डिलीट करून घातलेले आहा। थंय कन्स्ट्रक्शन जालां आनी TCP लायसन दिता। कितें म्हणजे डिपार्टमेंटान जर अशें चल्लां TCPचें लायसन दिवपाक लागले, NGTन अजूनय केस पेंडींग आसा, अजून फायनल जावना। खंयचे नोटिफाय खंयचे डिनोटिफाय अजून फायनल जाल्ले ना, तरी आसतना कन्स्ट्रक्शन कशें चालू आसा त्या कन्स्ट्रक्शनाचेर एक्चुअली बंधन येवपाक जाय आशिल्लें। केस एकदां मुकळी जावनी न्ही। जर आमच्या आंगार पडली केस जाल्यार आमी ती केस फुडें व्हरतले, सुप्रीम कोर्टान व्हरतले। कितें पण त्या म्हणसर थंय कसलेंच डेव्हलपमेंट जावपाक दिवपाक जायना आशिल्लो, पण डेव्हलपमेंट चालू आसा। आतां तर हांव आयकता की थंय घर नंबरो बीन दिवपाक लागल्या पंचायत। मागीर असल्यानी कितें जातलें, एनिमल्स कॉरिडॉराचो डिस्टर्ब जावन ते रस्त्यार येतले, सिटीन येतलेच। ताका लागून म्हाजी मागणी आसा TCP कडेन, जितले पर्यंत केस फायनल जायना तितले पर्यंत कोणाकूच ते कन्स्ट्रक्शनासून दिवचें न्ही। आनी दुसरे बेतोडा पंचायत जावं कुट्टी पंचायत यांच्यांनी प्रायवेट फॉरेस्टान कोणाकूच नंबर दिवचे न्ही जितले पर्यंत केस फायनल जायना। थँक्यू। गवेरेडे फोंड्या येवपाचो प्रकार हो नवीन न्ही। फाटल्या वर्सा बेतोड्या वाठारांत एका बायलेक गवेरेड्यान मारून उडयल्ली आनी ताचे उपरांत बोवाळ सुरू जाल्लो। रानांतल्यान शारांत येवपी गवेरेडे हे धोक्याची सूचना आसा हें आमी विसरूंक शकना। तुमी पळयतात GNH।